नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामोणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। हडफडे उजो लागपाच्या प्रकरणांतले मुख्य दुबावीत गौरव आनी सौरव लुथराक सुनायल्या 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त। लुथरा भावांचेर जातली खर कारवाय, आदोगादाची म्हायती। म्हापशा शिवोले रस्त्याचेर कारीन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान घडलो भिरांकूळ अपघात। 2 जाण जखमी, दोगांचेरूय हॉस्पिटलांत उपचार चालू। बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब चलोवपा खातीर क्लबाचे धनी दर म्हयन्याक दिताले 25 लाख रुपया। उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाक फक्त सरकारूच जापसालदार, दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटोचो आरोप। वाळपय 41 वर्साच्या बायलेचे अपहरण करून तिचेर लैंगिक अत्याचार जाल्ल्याचे आयले उक्ताडार। वाळपय पुलिशेन गुन्यांव नोंद, प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू। दिवचले नानोड्या वाठारांत एका घराक लागलो उजो लागिल्ल्यान जाले 10 लाखाच्या परस चड लुकसाण। उजो लागलो तेन्ना घरात कोणूच नाशिल्ल्यान टळी जिवीत हानी। आरजीपी स्वता युतींतल्यान सल्ला भायर। गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केले स्पश्ट, मतां फुडपा खातीर आप आनी आरजीपी भाजपाक करता मजत। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप। आनी आतां खबरो विस्तारांत। हडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणांतले मुख्य दुबावीत गौरव आनी सौरव लुथराक न्यायालयान हजर केले उपरांत न्यायालयान त्या दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। हडफडे क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत दोगूय लुथरा भावांनी भारतांतल्यान थायलंडाक पळ काडिल्लो। पुलिसांनी वट्ट 11 दिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले। फाटल्या सप्तकात हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले। ताचे उपरांत क्लबाचे धनी गौरव आनी सौरव लुथरा थायलंडाक पळ काडिल्लो। अणजुना पुलीस तांच्या मागार आशिल्ले। अणजुना पुलिसांनी बँकॉक पुलिसांच्या मजतीन त्या दोगूय लुथरा भावांक थायलंडाक ताब्यांत घेवन मंगळारा तांकां दिल्लीत हाडिल्ले। दिल्लीच्या पटियाला न्यायालयान तांकां 2 दिसांचो ट्रान्झिट रिमांड दिले उपरांत गोंय पुलिसांनी गौरव आनी सौरव लुथराक निमाणे गोंयांत हाडले। बुधवारा सकाळी 11 वरांचेर मोपा विमानतळाचेर दाखल जाल्ले। या वेळार विमानतळार मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो। उपरांत त्या दोगांची भलायकी तपासणी करपा खातीर तांकां शिवोलच्या मुळावी भलायकी केंद्रात भरती केले। ताचे उपरांत तांची भलायकी अदीक तपासणी करपा खातीर तांकां म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले। थंयच्या चौकशे खातीर त्या दोगांकूय अंजुना पुलीस स्टेशनात हाडिल्ले। थंयसरूय पुलीस मोठ्या प्रमाणात तैनात आशिल्ले। चौकशेक तांकां दोगांकूय म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात हाजीर केले। सौरव लुथरान आपल्या काळजान दुखता अशी कागाळ न्यायालयात केल्ल्यान ते दोगांकूय परतून तपासणे खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेले। सध्या ॲडव्होकेट विष्णू जोशी हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण लुथरा भावांक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। ह्यान फुडेंय तांचे सुनावणेक आमी खरसाणेन विरोध करतले अशें ॲडव्होकेटान सांगले। एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तहत जिसमें सेंट्रल एजेंसी, गोवा पुलिस, स्टेट की जॉइंट एफर्ट्स की वजह से इनको थाईलैंड से दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाने जाने के बाद 2 बजे कल इनको करीब गोवा पुलिस ने फॉर्मली दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अरेस्ट किया था, जो कि अरेस्ट करने के बाद उनको दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पे आज सुबह गोवा लाया गया है। गोवा लाने के बाद आज यहाँ पर पुलिस उनको लेके गोवा की कोर्ट में पहुँची थी, जिसमें 5 दिन की रिमांड गोवा पुलिस ने अलाउ की। सर, क्या लुथरा ब्रदर्स की ओर से क्या डिमांड्स रखे गए थे कोर्ट्स में? देखिए, ऐसी कोई डिमांड नहीं रखे गए थे। वो लोग बेसिकली जब भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग एक टैक्टिक्स करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। बट लेकिन उसी क्रम में आज भी वो लोग कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने बताया कि हमारे को ऑलरेडी जब यहाँ पर पेश किया गया रिमांड पे आर्गूमेंट चल रहे थे, उनका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका था, परंतु उसके बाद भी वो लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को बैक पेन है, स्पाइन पेन है और हम लोगों को डनलप का गद्दा मिल जाए। ये सब चीज़ें उनकी तरफ से प्रेस की जा रही थी, जिस पे स्टेट ने बहुत सख्ती से विरोध किया। हमने बीइंग विक्टिम बहुत सख्ती से विरोध किया। कोर्ट ने भी इस बात को कंसिडर करा, बट लेकिन जो कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस बात पे एग्रेसिवली प्रेस किया जा रहा था, तो कोर्ट ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर री एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्शन दी, जो कि री एग्जामिनेशन होने के बाद
गोवा पुलिस उसको दोबारा प्रोड्यूस किया कोर्ट के अंदर, और उसमें भी कहीं पर भी एग्जामिनेशन में ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं आई है कि जिसमें ऐसी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो। और सेम उसी बात को मानते हुए कोर्ट ने सख्ती से रुख अपनाते हुए 5 दिन का इनका पीसी रिमांड अलाउ किया और किसी प्रकार की कोई भी रियायत देने से साफ इनकार किया। केस कितना इम्पोर्टेंट लगता है इस समय में? बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल स्टेज पे है। और डेफिनेटली एक बाहर भागे हुए एब्सकॉन्ड जो इंडिया से बाहर चले गए थे, उन आरोपियों को पकड़ के स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज मिलकर उनको वापस ला पाई है। ये एक अपने आप में इस केस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। Sir, how you are looking to this case? Like how till end, how you are going to fight towards it? डेफिनेटली हम लोग इसमें करेंगे। अभी तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का मेन इसमें रोल है। पुलिस बहुत अच्छे से अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर बहुत एक्टिवली परस्यू कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इसी को आगे देखते हुए जब एक बार अभी भी ड्यूरिंग अगर पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी भी प्रकार की बेल एप्लीकेशन इनके द्वारा फाइल की जाएगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको अपोज करेंगे। और आफ्टर इवन फाइलिंग द चार्जशीट ऑल्सो जो भी इसका ट्रायल होगा, ट्रायल में जो भी बेस्ट हम लोग एफर्ट्स करके कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें दिलाई जा सके। विक्टिम को कुछ मदद वगैरह इन लोगों देखिए की अभी तरफ से? मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। मदद और कंपनसेशन वो सब चीज़ें अलग इशू हैं। आज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ये इंश्योर करने के लिए पहुँचे हैं कि जो भी इसके एक्यूज हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़े और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले। जो मैक्सिमम इसमें ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, तो मैक्सिमम उनको सज़ा मिले और ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पर। अजय गुप्ता का क्या रोल है इसमें? देखिए अभी ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेट इट बी कि इस पर एजेंसीज जवाब दें। मैं इसमें बोलने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें एजेंसी से आप लोग ये बात पूछें। और कोई इन्वॉल्वमेंट है और कोई को पार्टनर? डेफिनेटली को पार्टनर्स और ये सब चीज़ें तो देखो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बट बीइंग विक्टिम हम लोग इस बात को जरूर प्रेस कर रहे हैं कि ये बात देखी जानी चाहिए और ये बात जांच की जानी चाहिए कि कौन लोग ऐसे थे, कौन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आंख बंद कर रखी थी, जो इस करप्शन में इन्वॉल्व थे, कि कैसे एक क्लब लोगों को इनवाइट करता रहा और पार्टीज करता रहा और इतना बड़ा हादसा हो गया तो कोई भी देखने वाला क्यों नहीं था। तो जो भी उनके पीछे ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और डेफिनेटली उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और उनको भी चार्जशीट किया जाना चाहिए। एनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सर? स्टेट ऑलरेडी बेस्ट कर रहा है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट और इन सब चीज़ों से मैटर नहीं करता है। स्टेट सबसे बेस्ट कर रहा है। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल ऑपरेशन चला के बाहर भागे हुए आरोपियों को पकड़ के इंडिया वापस ले आया, ये अपने आप में सेल्फ एग्जाम्पलरी है कि स्टेट और गोवा पुलिस बहुत बेस्ट कर रही है। ऐसे सुनने में आया कि अक्यूज लोगों को एक अलग से कस्टडी बनाई दी जाएगी, वीआईपी ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ? देखिए मैंने आपको बताया, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, ना मेरे ऐसे संज्ञान में कोई अभी तक फिलहाल बात आई है। इसका जवाब बेटर है कि पुलिस देगी। लेकिन आज जो कि उनकी तरफ से जब एक डनलप को लेके एप्लीकेशन यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई कोर्ट के सामने, तो उसी एक डनलप के ऊपर कोर्ट ने भी और स्टेट ने भी और हमने भी बहुत सख्ती से इसका विरोध किया। तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कहीं पर भी कोई भी चीज़ की कोई इसमें गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी। आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब चलोवपा खातीर धन्या कडल्यान दर म्हयन्याक 25 लाख रुपया लाच मेळटाली असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीसान केला। उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाक फक्त सरकारूच जापसालदार आसा। गोंयांत 73वी घटना दुरुस्ती आनी पंचायती राज्याच्या अंमलबजावणे विशीं सरकारान केंद्र सरकारा कडेन फट उलयला असो आरोप लेगीत कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान केलो। जेन्ना आमचो लेट प्रायम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जेन्ना तो प्रधानमंत्री आशिल्लो ताणें पंचायती राज हे लागू करपाक 73rd अमेंडमेंट हाडले। म्हणजे जे लोक आमचे गांवांनी रावता, जेन्ना पंचायतान रेजोल्युशन घेता ओ ग्रामसभान रेजोल्युशन घेता, ते लागू जावपाक जाय। आयज कितें जाल्लें आसा, म्हजे कडेन एक रिटर्न आन्सर आयिल्लो आसा पार्लमेंटानसान, जो पंचायती राज मिनिस्टर आसा लालन सिंग जो बिहारचो, ताजो रिप्लाय आयिल्लो आसा। जेन्ना क्वेश्चन लास्ट सेशनान विचारले वाय 73rd अमेंडमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा, सो ह्या सरकारान फोटी मारली आनी थंय म्हाका ताणें एनक्लोजरूय धाडला। कोणे सायन मारल्या, ती जी सस्पेंड जाल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हलनकार, आनी तिका कोणे सांगला खंय पंचायत मिनिस्टर अशें अशें बरय म्हण लागू जाली म्हण, फोटी लागू जाली। आनी आयज आमी पळयता आडपरा जो कांड घडलेलो आसा, 25 लोक तांकां मर्डर म्हणटा आमी, मर्डर केल्या।
कित्याक त्या सरपंचान, आमी तर पंचायती राज तर लागू जाल्ले जाल्यार तो सरपंच ताणे एअरपोर्टच्या सरपंचा मार्चान डिमॉलिशन ऑर्डर दिल्ली इलिगल म्हूण. ते कोणे हाडायले? डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिसेस सिद्धी हलनकार. ती कशीच आयज पेपरार हेडलायन जाल्ले आसा की 3,000 प्लस जे इलिगल डिमॉलिशन जेन्ना येता ती हाडायता. सो हातून ती हाडायता काय तिका फोर्स करता, कित्याक पयशे आनी कोण घेता आनी तिजेर प्रेशर हाडटा. सो हातून लोकांचो पळय जी इच्छा आसा, इलिगल कितें चाललेलें आसा, गरीब लोकांची घरां तुमी मोडपाक फुडें धांवतात. बट जेन्ना हे व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन येता इलिगल करता दिल्लीच्यान, आयज आतां आमकां कळून येता की 25 लाख खंय ते पळय जळून गेला. 25 लाख म्हयन्याक ब्रायब दिताले खंय ते चलोवपाक. वाळपय वाठारांत एका 41 वर्साच्या बायलेचें अपहरण करून तिचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान ह्या बायलेक रानांत व्हरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्लो खंय. ह्या प्रकरणा विशीं वाळपय पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणात दुबाविताक अटक केला अशें कळटा आनी फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार. वाळपेच्या एका जंगलान एका 41 वर्साच्या महिलेचेर अपहरण करून तेचेर लैंगीक अत्याचार केलेलो आसा आनी ह्या वेळार वाळपे पोलिसांत गुन्हा नोंद करून सध्या विठ्ठल झोरे हेका सध्या अटक केलेली आसा आनी फुडलो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार अनसोळे भिरवंडा हांगातल्या 41 वर्साच्या महिलेचें पयलीं अपहरण केलें आनी त्या नंतर तेजेर अतिप्रसंग करून तेजेर लैंगीक अत्याचार केलेलो आसा आनी ह्या वेळार तेका मारहाण सुद्दां केलेली आसा अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. ह्या वेळार जेन्ना हे जे घडणूक जाल्ली आसा ही मंगळारा सांजची जाल्लेली आसा आनी जेन्ना तेका मारहाण केली तेन्ना ती महिलेक एका अनवळखी जाग्यार थंय चिरेखाण चलता अशें कळटा आनी ह्या पिठाचेर ती बेशुद्ध अवस्थेंत पडलेली आनी जेन्ना ती शुद्धीर आयली तेन्ना त्या नंतर तेणी विठ्ठल झुरे ह्या संशयीत आरोपीन तेका रेडीघाट आंबे कडेन हांगासर सोडून दिलें आनी त्या नंतर तेणी आपल्या ती पिडीत महिला आसा हेणी आपल्या फॅमिलीक सांगून मागीर वाळपे पोलिसान तक्रार दिलेली आसा. ह्या प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून विठ्ठल झुरे हेका सुद्दां अटक केलेली आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर आनी PSI सनिशान नायक फुडलो तपास करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. दिवचले नानोड्या वाठारांत उमेश कानोळकर हांच्या घराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरातले सामान लासून गेले. उजो लागिल्ल्यान 10 लाखाच्या परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो पालोपिदान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो लागलो तेन्ना घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. घडणुकेची म्हायती मेळटकीच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें घडणुकेची पळोवणी केली. उजो नेमको कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. हांव सगळं 8:30 भायर सरलो हांगासून हें कंप्लीट जाल बंद करून हांव 8:30 भायर सरलो. तेजे पयलीं मिसेस आमची 7:30 चेडो वांगडा गेली ते हॉस्पिटलान तें कोण आमचे रिलेटिव्ह बरें आसलें म्हणून पळोवपाक. आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका कितें 2 फोन येयलो कोणाचो 2 तेजे उपरांत म्हाका तेजो हांव सोडलो. हांगा येता सगळें देवळान खावप. घरांत कितें कितें सामान आसलें? घरांत सामान म्हणजे 2 सोफ हे आसले सोफा सेट, एक दिवान पयला त्या पुलिसान पयला, एक फ्रीज डबल डोर. आनी कॅश बी कितें हाडलें? कॅश म्हणजे कितें जालें कॅश सांगपा म्हणजे 2.5 लाख रुपया कॅश आसले, 5 बंडलां आसले. ते महिला म्हणले आमी पयशे हाडलेले लग्नाचे एका वस्तू म्हणून. आतां वस्तू करून दिल्ले ते म्हणल्यार फाल्यां व्हरून दितले म्हणून आज हाडून दवरलेले. अगतीक कितें जालें ते आमच्या सोयऱ्या शिगा म्हणून ते उठून गेले. आपण मागीर फांचे भरया जाल्यार फाल्यां भरया म्हणून 66 आसले 66. परत हे सगळे घेवंक पयशे आसले त्याच्या ते मागीर ते डायग्नोज जाले. आवडलं तो कोणें काय सांगूंक शकता. फाटल्यान दार बंद करून आसता ते ओपन आसलें म्हाका इतको डावळा. तुमी सगळें घर बंद करून गेले? बंद करून हांव शुवर बंद सगळे चावी लॉक म्हाजे कडेन घेवन गेला वयतलो. आतां सगळें हांगा सोदता चावी म्हाजे बंद आसली लास्ट म्हाका मेळ्ळी.
ते इतके म्हणजे समजा तुम्ही की देवाचे दिवस हांव पेटेलो पालून गेलो आमी सजेच कोण भायर वयता तशें करता सगळी केलेलें आसा तेच जळलेलं आसा म्हणजे घर अशे कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान ना जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसात ते सुके आसल्यामुळे ते बरबरीत जाले एकदम वायट घटना जाल्या एकदम दुर्घटना जाल्ली आसा अशी जावची न्हू पण आमी इतलेंच करूं शकता की कशे बेगीन रिहॅबिलेट करचे तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशे करचे दुख्ख ते तेंचे सगळें आयलां म्हजी रिक्वेस्ट बाकीचे NGO काय आसा रोटरी बी असल्यांक आसा की तांच्यांनी फुडार सरून आमदार म्हणून हांव आसतलोच कारण तांकां जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तांकां घर आमी करून दिवपाचें आसा हाच्या कडेन रोटरी कडेन उलयलां आनी तांच्यांनी इन टर्म म्हणजे पळोवच्या पयलीं म्हटल्यार आमी करुया हांव आयजच हें सगळें करतलो प्रोसिजर करतलो तुमकां खबर आसतली एक 2-3 वर्सां पयलीं दुकानां हातून बिचोले मार्केटान दवरले आनी तेन्ना हांव सगळ्यांक आमी CM रिलीफान 1-1 लाख दिल्लो 2-3 वर्सां पयलीं 5 दुकानांक दिल्लो तेन्ना एकदा जाल्लो तेन्ना प्लस बाकीचे थ्रू कलेक्टर दॅट इज डिजास्टर मॅनेजमेंट ते येतलेच ते एसेस करून येतले डिपेंड ऑन द सिवियरिटी कितली रिजन कितें कॉज पळय रिजन सांगपाक ऑफेंड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट हांव काय एक्सपर्ट ना प्रॉबेबल रिजन तांकां कोणाचो असो डावटूय येता म्हणजे फॉरेन्सीक टिमीक आपयला शॉर्ट सर्किट एनीथींग इट कॅन बी ॲट दीस स्टेज डिफिकल्ट आसा तुमकां सांगपाक तांकां तांचे जे डावट आसा ते आमी क्लियर करपाक आमची टीम आमचे ऑफिसर्स आयले आसात कॉल आमकां आयले की हांगा नानोडा बामण वाडा हांगा कण वचूं पडटा ड्राय ग्लास पण अर्दे वाटेर आसतना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन येलें की घरा वचूं पडटा म्हणजे आमचो फास्ट आसली न्हू पावले आनी आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें ऑलमोस्ट ताचे पयलीं उजो पेटलो तो आनी तेंच्या प्रमाणे फाटले एक सायडीचे दार ओपन आसले आनी ते पयलीं ओपन आसले उजो ऑलमोस्ट भितर पेटोवन ते तेंचे ते कबड ते फर्निचर TV फ्रीज सो ऑलमोस्ट सगळे फायरान हे जाल्ले आमी सगळो उजो पारलो नंतर लॉस आनी त्या भायर 3 सिलिंडर आसले लॉस ते सद्या एस्टिमेट करून जावचे न्ही ते लॉस खूब जाल्ले आसा आनी ते लोक तेंचे ओनर प्रमाणे ते घरान कितें थोडी कॅश आसली दिसता अशें ते म्हणटाले 2.5 लाख कितें तरी प्लस तेंचे कबड गेले फर्निचर फ्रीज TV हे सगळे इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स गेले पण लॉस एस्टिमेट करून अजून ते करतले आमी सिलिंडर स्फोट बी तो काय ना स्पोर्ट बी सगळें जावना 3 असले सिलिंडर 3 सिलिंडर आसले ते आमी भायर काडले समतेच आनी भितर वचून फायर फायटींग स्टार्ट केली तेंच्यांनी चावी काडून दिली आमकां ओनरांनी भितर वचून फायर फायटींग स्टार्ट केली बट बिफोर दॅट ऑलमोस्ट सगळे ते उज्याक हें जाल्ले आमी युती करपाचो खूब यत्न केलो मात अशा समजुती खातीर गटांची मान्यताय गरजेची आशिल्ली जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत कांय जाग्यां विशीं RGPचे फुडारी नाराज आशिल्ले आमी तांकां संपर्क करपाचो यत्न केलो पूण तांणी जाप दिवंक ना पक्षाच्या अध्यक्षान जबाबदारेन विधानां करप गरजेचें आसा तशेंच RGP स्वता युतींतल्यान भायर सरला अशें गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेन स्पश्ट केलें जाल्यार आप आनी RGP मतां फोडपाक भाजपाक वावुरता असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला जो हमने कोशिश है अलायंस करने के बारे में सबको अपोजिशन में एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ लड़ना ये हमारा मकसद था उसी मकसद से हम सभी के साथ बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत के लिए मैंने उसमें कोशिश की कि सब एक साथ आना चाहिए लेकिन आगे जो कहेंगे उसी तरीके से उसने के कहने पर हम वैसा अलायंस नहीं कर सकते कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं कुछ उनके भी रहते हैं जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से बात उन्होंने की तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से बात करता है मैं समझता हूँ वो सही नहीं है हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ये करने के लिए बैठे नहीं है चिकन एक दूसरे के ऊपर उछालने में वहाँ हम टेबल पे बैठे थे कई दिन हम बात चर्चा अभी लेकिन जो मेन बात थी कि सांता क्रूज के बारे में जो PCC प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वो सीट हमारी सिटिंग है और नॉर्थ में एक ही सीटिंग हमारी है अगर एक ही सीटिंग थी तो ऐसी सीटिंग के बारे में अगर PCC प्रेसिडेंट कहते हैं ये सीट हमारी तरफ रहना चाहिए उसमें गलत क्या है तो एकदम से इस तरीके के स्टेटमेंट करना मैं तो कहता हूँ इसमें समझदारी नहीं है But was it promised to the RG initially? When the meeting was? नहीं, वो भी बता रहा हूँ। उसमें मैंने मेरे चुनाव चल रहे थे लास्ट हमारे नगर पालिका मेरे खुद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 भी चुनाव वहाँ पे स्टार्ट थे और उसी दिन जब मुझे पता चला कि भाई ये थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं मनोज कुमार मैं वहाँ से चले आया गोवा वो भी बाई कार आया पुणे तक
13-14 घंटे ये करके, और इनको आते ही बुला लिया मैंने, महाराष्ट्र तरफ को बुला लिया, और जो हमारे विजय सरदेसाई उनको भी बुला लिया। उन्हें बोला अलायंस करने की हमारी इच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये सांता क्रूज का मामला वो तो ठीक है, लेकिन हमने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया हम वापस नहीं ले सकते। मेरे पास सोच और भी टाइम है, तो उन्होंने कहा कि मैं हम कल सुबह तक बता देते हैं आपको लास्ट में, लेकिन सुबह भी नहीं बताया, टाइम हो गया। फिर हमारी तरफ से कि आप वेस्टर्न बैठे, मैंने उनको 2 बार बोला कि पूछो उनको कि अगर उनको तैयार है तो जो कल भूल कर चले गए थे कि हम कल तक बात करेंगे करके डिसीजन लेंगे, तो उनका डिसीजन नहीं आया। लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हमको अलायंस नहीं करना है। आम आदमी जरा म्हाका ऑन ग्राउंड खंय दिश्टी पडना। आय हॅव नॉट सीन आम आदमीचे प्रेझेंस आणि ज्यो तांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, सी नाव आय फेल टू अंडरस्टँड, आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी हॅज टू नोट दिस की काँग्रेस इज द ओनली पार्टी हूज अटॅकिंग बीजेपी टुडे। अरविंद केजरीवाल गोंयांत येता, शेल्ड्या मिटिंग जाली काँग्रेसीक अटॅक करता, बेतलबाटी मिटिंग जाली काँग्रेसीक अटॅक करता, चिमला गेलो काँग्रेसीक अटॅक करता। अरे तुम्ही ऍक्च्युअली लढता कोणाकडे? आर यू फायटिंग द बीजेपी और यू फायटिंग द काँग्रेस पार्टी? दुसऱ्यो ज्यो पार्टी आहा रेव्होल्युशनरी गोवन इज ओनली अटॅकिंग काँग्रेस। म्हाका एकूय ऑपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड दिसना जी सारखी बीजेपी कडे डायरेक्ट फाईट करता। आम आदमीचे तो उलयता, आम आदमी एक डिफेक्टर फ्रॉम नुए हू डिफेक्टेड फ्रॉम काँग्रेस इज ओपनली कॅम्पेनिंग, त्याची बायल स्वतः त्याची नॉमिनेशनाक आशिल्ली। So what questions are you asking about Aam Aadmi Party? Aam Aadmi Party looks like they have come here to split the votes, because I have not seen any statement of Arvind Kejriwal attacking the BJP government. He is only attacking the Congress. सांताक्रूज वाठारात नाकाबंदी सुरू असताना एका IAS अधिकाऱ्याची गाडी तपासणे खातीर आडयल्ल्यान वाद निर्माण जालो। ह्या घडणुके उपरांत संबंधीत पुलीस कर्मचाऱ्याक पुलीस अधीक्षकान उठाबशो काडपाक लायिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो। हाचेर DGP आलोक कुमार हाणें खर तिडक उक्तायली। गोंयांत सध्या कितें घडत ताचो नेम ना। गोंयच्या पुलीस कर्मचाऱ्यांकच IAS अधिकाऱ्याची कार आडायिल्ल्यान उठाबशो काडपाक लायिल्ल्याची घडणूक CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओल्ड गोवा पुलीस आनी बटालियन पुलीस सांताक्रूज वाठारांत नाकाबंदी करताले। त्याच वेळार पणजे दिकेन वचपी BR नोंदणी क्रमांकाची कार पुलिसांनी तपासणे खातीर आडायली। कार फुडें घेवन ड्रायव्हराक गाडयेचे परवाने दाखोवपाक सांगिल्ल्यान ताणें आपूण IAS अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून वळखपत्र दाखोवन फुडें गेलो। मात कांय मिनटांनच तो अधिकारी त्याच सुवातेर परत आयलो आनी उपरांत ताणें गाडयेची डिक्की उक्ती करून भितरले सामान रस्त्यार उडयले आनी पुलीस कर्मचाऱ्यांक आतां तपासणी करात अशें आव्हान केल्ल्याचोय आरोप आसा। फुडें संबंधीत IAS अधिकाऱ्याक एका वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांक संपर्क साधून हे घडणुके विशीं कागाळ केली। ह्या कागाळीची चौकशी करपाची जबाबदारी पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकार हांचे कडेन दिला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। विरोधी पक्षांचेर आरोप करच्या परस काँग्रेसीन स्वताच्या पक्षाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा अशें म्हणीत आपाच्या गोंय मुखेली अमित पालेकरान काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केल्ले आरोप भायर आयले। ज्या सुवातेर आमी आमचे उमेदवार रिंगणात देंवयल्या त्या सुवातेर आमचो प्रचार नेटान चालू आसा अशें अमित पालेकरान स्पश्ट केलें। म्हाका हांसप काय रडप ते कळना ह्या आरोपाचेर। म्हाका दिसता तुवें म्हाका पळयला आनी आतां तूं म्हाका ज्या जाग्यार सोदपाक आयल्लो तो ग्रावंडूच न्ही। वेर आय एम विथ माय टीम अँड पीपल आर रोमिंग विथ candidates are roaming with their volunteers for door to door. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान एक गोष्ट स्पश्ट करपाक जाय की 50 जे सीट आसा तातूंत तांणी लढाई केल्यो दुसऱ्या आपल्या अलायन्स सो कॉल्ड अलायन्स पार्टनरा बरोबर की हांगा आमी आमकां सिटां जाय म्हणून आमी घालना म्हणून तांची युती सारकी जावना। आनी अशें आसतनाय गोवा फॉरवर्डान तांची युती जाल्ल्या उपरांत गोवा फॉरवर्डान ज्या जाग्यार क्लेमूय करनाशिल्लो घालनाशिल्लो थंय आज कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षान कित्याक घालूना? एक 5-6 अशे जागे आसा ज्या जाग्यार काँग्रेस पक्षान घालना, कारण कॅन्डिडेट ना काय व्हॉलेंटियर ना हे प्रश्नाचें उत्तर काँग्रेसान दिवचें पडटलें। दुसरी गजाल, आमी गोंयांत येवन आमचे केजरीवाल आसूं किंवा आमी आसूं खरी लढाई जर भारतीय जनता पार्टी विरोधात लढता जाल्यार आमी आसा।
कोणाचो खंय सुपाव पाठिंबा आसता आनी कोणाचें खंय अंडरस्टँडींग आसता तें म्हाका दिसता आतां लोकांक कळून चुकला. ताचेर आनी हांव म्हाका काय उलोवपाचें ना. आम आदमी पार्टी निर्भीडपणे भारतीय जनता पार्टीक भिनासतना कोणा कडेन कांय सेटिंग करनासतना आमी आमचें काम करत आसा. आनी आय डोंट थिंक वी नीड एनी कॅरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम अमित पाटकर. ताणें आपलें घर ताणें पळोवचें. आम आदमी पार्टी सक्षम आसा भारतीय जनता पार्टी विरोधात लढपाक आनी पुरेपूर फोर्सान आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्यार आमी कॅन्डिडेट दिल्या ते पुरेपूर फोर्सान आमी लढटात. गोयच्या INS हंसा नौदळात MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॅड्रन INS 335चो आस्पाव जालो. जाची तयारी वास्कोत व्हडा दबाज्यान चालू आशिल्ली. हे हेलिकॉप्टर जे आसा ते अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिनात तयार केला, जाची अत्याधुनीक हत्यारां सेन्सर्स भारतीय नौदळात आनीक घटमूट करता. हे हेलिकॉप्टर सगळ्या तरेच्या हमल्या मदीं दुस्मानांक टक्कर दिवपाचे तांक दवरता अशा तरेचे हे सक्षम एक हेलिकॉप्टर जावन आसा. तर हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवाकोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर